नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. हाव शकुंतला आर किणी. आज एक नवे कार्यक्रमा संगत तुमचे मुखारी हाजर झाल्या. आयचे कार्यक्रम उडगासाचे पोटलींतल्यान म्हणून. उडगासा पोटलींतू भरपूर उडगास भरून घेवन आज हे कार्यक्रमा खातीर आमचोटू हांगा आमगेल स्टुडियोंतू आसाची मंगळूरचे फामाद युरोलॉजिस्ट डॉक्टर जी लक्ष्मण प्रभू हानी. डॉक्टर तुमका आयची कार्यक्रमा आत्मीय स्वागत आणि नमस्कार. नमस्ते. आणि आज आंतरराष्ट्रीय किडनी चोई दिवस ताजे एक शुभाशय आमगेले वीक्षकांक आमी सांगूया म्हणून दिसता. आणि कार्यक्रम आरंभ करचे पुढे आमगेले सोयऱ्यांगेले एक सानशी परिचय. डॉक्टर जी लक्ष्मण प्रभू हाने मंगळूरचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजांतू MBBS कोरनु त्याच कॉलेजांतू जनरल सर्जरींतू त्यांनी MS केले. मणिपालचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजांतू यूरोलॉजी विभागांतू विशेष परिणती प्राप्त केली. मंगळूर विश्वविद्यानिलयाथावनु जेनिटो यूरिनरी सर्जरींतू MCH पदवी प्राप्त केली. तशींची यूरोलॉजींतू डिप्लोमॅट ऑफ नॅशनल बोर्ड कोण घेतले. मणिपाल आणि मंगळूरचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजांतू हानी येदोळ पर्यंत काम केला आणि करतर आसाची. आता प्रस्तुत मंगळूरचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजाचे यूरोलॉजी विभागाचे प्रोफेसर आणि मुख्यस्थ जावन कार्य सांभाळून घेवन आसाची. वैद्यकीय संमेलन आयोजन करच्यांतू हांगेले उबारलेले हात विविध वैद्यकीय हुद्दो निभायसिला. विविध वैद्यकीय संघाचे अध्यक्ष जावन कौन्सिला सदस्य जावन कार्यभार केला. रोटरी क्लबाचे चार्टर प्रेसिडेंट जावन पोलिओ प्लस फंड्साक अत्यधिक व्यक्तिगत देणिगा दिलेल खातीर जिल्हा गव्हर्नराले प्रशंसेक पात्र जाल्यांचे. मंगळूर मेट्रोचे रोटरी क्लबाचे वैद्यकीय क्षेत्रांतू उद्योग माहिती मार्गदर्शन दिवचे कार्यक्रमांतूय हानी भाग घेताची. सुमार 27 वैद्यकीय लेखन बरयला. मुत्ता फात्राक संबंध पाविले तशींची प्रोस्टॅटिक समस्येक संबंध पाविले आणि पुरुष नपुंसकत्वाक संबंध पाविले माहिती पुस्तक हानी बरयला. त्यानंतर साऊंड सेन्स ऑफ व्हॅल्यूज म्हणलेले पुस्तक हांगेलो आज्जो श्री तोनसे उपेंद्र अनंत पै हांगेल बदल हानी बरयला. डॉक्टर प्रभू चुटका चौपदी अशी पुराय बरोत तसले कवी, वायलिन वादकू, संस्कृत कोंकणी कन्नड आणि इंग्लिश भाषेंतू प्रगल्भ पांडित्यशील व्यक्ती. परत तुमका आयच्या कार्यक्रमाक स्वागत. उडगासा पोटली म्हळेल भारी अमूल्य जलेल पोटली. कोणाकय अनावरण करना नतिले कितलिकी विषय ते पोटली भितर आसचा पुरो. आणि पुरसतेरी ती उडगासा पोटली उपसून बसल्यारी तांतल्यान कितलिकी मोलाधिक अनर्घ्य रत्न भायर येवच्या पुरो. पुरसती जाव का एदे कवी हृदय जाव का भावुक मन जाव का तेदना आरामेरी उडगासा पोटले मेक्कोण घेवन कोणय सांगात असल्यारी तांची ओट्टू ना आपोआप आपणाली उडगासा पोटली आम्ही मेक्कोण उडगास करता बसल्यारी ताज्यन मेळचे का आनंदू ते वर्णन करूक साध्य ना म्हणून म्हाका दिसता. त्यानंतर अशी उडगासा पोटलीन तुल्यान आम्ही विषय भायर काढता गेल्यारी ते एक अमूल्य दाखलाती म्हळ्यार डॉक्युमेंटेशनय जाता म्हळेल खातीर आम्ही हे उडगासा पोटलींतल्यान म्हळेले एक नवीन कार्यक्रम आयोजन केलेलं आसा. आता डॉक्टर म्हाका तुम्ही सुरवे सांगायची तुम्ही एक भरलेले कुटुंब म्हळ्यार आज आम्ही कसं म्हणता विभक्त कुटुंब तसेल कुटुंबातून आयिले आणि आजीकय तुम्ही ते अविभक्तपण राखून घेतला तुमगेल घरांत. आणि तुमका एकली 96 वर्ष तायवांची एकली बापम आशिल्ली. त्या बापमा लोटू तुमगेल बाल्य बापमा निमित्त तुम्ही शिक्किले जीवनानुभव
बापा मान सांगील काणयो अशी पुराय ಸ್ವಲ್ಪ उडगासकून घेवेत बापा मामून सांगताना तिगेले तुम्ही सांगेल पण आता 96 वर्ष म्हणजे तिगेले जल्लाल 20वी 1900 इसवी आमका घरला सांगल्या प्रकार तिने तिक लग्न जाताना बहुतेक 9-10 वर्ष जाऊन अशा परत हळंगडीची ती ते हळंगडीचे कामती कुटुंबाची तदनंतर ती कोड्याला आयली कोड्याला येतरी आमगेले महामाया टेंपल रोड म्हणून सांगतात त्यांना गद्देकेर म्हणून नाव आशिल्ले आता महामाया देवस्थान रस्ते म्हणताची थंय आमगेले जी कुटुंबाचे एक वट्राश म्हणून सांगता आशिल्ले वट्राश म्हळ्यार पुरो जनान वट्राशी काम करचे म्हळ्यार त्याच अर्थार नाही वट्राश म्हळ्यार उठून मेळणं अशें एक सहकुटुंब अथवा जॉयंट फॅमिली म्हणून सांगतात त्या अविभक्त कुटुंब आशिल्लें थंय मस्त वर्ष त्या कुटुंब चंद्रीतीर चोलोन व्यापारांत व्हड नांव केलेलें आमगेलें कुटुंब तिगेले बॉम्मण म्हळ्यार म्हगेलो आज्जो ताका हांव पळय न्ही तो सान प्रायर तो किर्तीशेष जाल्लो ताका व्यापारांत एक व्हड नांव आशिल्लें तागेली एक खाद्य तेलाचे वहिवाटू आमकां मालगड सांगता आशिल्ल्याची कशें काय म्हळ्यार हो सावकार जाल्यार तेन्ना ते जॉक्कांत ते परिष्करण नातील तावळे ते जॉक्कांत चड उणे येता तशी ग्राहकाक गिराक्याक माल उणी जावचे ना दिल्लो म्हणून तो कशें म्हळ्यार तागेले ते एक उत्कृश्ट माल दिवका आनी जॉक्कान चुकून पडूं नजे म्हणून तो स्वता राबून जॉक तरी एक 3-4 कोटी तागेलो स्वता हातान घालता आशिल्ले आनी ग्राहकांक पांयपूण तुम्ही आमगेले संस्थेक आशीर्वाद दिवन वचुका तुमकां खंयचे रितीर उणें जावचें ना आयल्यांक म्हळालें आज आमी बिझनेस एथिक्स हें तें पुरा उलयताची जाल्यार आमगेले मालगड्यान ते निरंतर अभ्यास करून आमकां दाखयलेलो आसा त्या जी दास प्रभू म्हणून म्हगेलो आज्जो म्हगेला आन आनी बापुल्या ल्हानू बापा म्हाका कशें म्हळ्यार तिगेले सुदीर्घ जीवन तिका स्कूल आजो गेलेली नाही ती तिणेच आई घरल्या शिकून काणू मागीर पुरा कन्नडान कसं तें पुरा वजीत आशिल्ली कोंकणीन कन्नड लिपीर आशिल्ली कोंकणी लेखन कोंकणी नियतकालिक पुरा ती वाजीत आशिल्ली भारी एक अनुभवी बायल मनुष्य आनी एक कोंकणी भास तिगेली आजी काही म्हाका तातोळ म्हाका तीण सांगची पुरा उतर उडगास येताची ते कशें म्हळ्यार आमगेलें इडियोमॅटीक लँग्वेज म्हणटा आमगेले कोंकणी भाशेंत मस्त माधुर्य आसा जाल्यार आज कसो जाला कोंकणी भास आमी आतां काँग्लीश करून घेतला तांत इंग्लीश शब्द चड कोंकणी उणें आमगेले भावाने आनी आमगेलपण म्हणाल बारी उण जाला तिगेले उदाहरण एक तिणें सांगिल्लो एक विशय गडवान गोड हागल्यार दोंबरा कितें रे भीक म्हणून ते दोंबराट करतलो तो गडव घेवन वता अकस्मात तागेले गडवानाची गोड हाकच्या प्रारंभ केलो म्हण जालें तो व्हड सावकार जालो ताणें भीक कसाले म्हाका म्हणून म्हळ्यार कितलें चंद चेल्ली कितली हुशार म्हळ्यार कांबो हालोवन उलयता म्हूण ते निर्जीव खांब्याले तेका उलत आसले अशी तिगेले मस्त आमी गादे उतर म्हूण सांगताची म्हणणी म्हूण सांगताची कोंकणी भाशेन ते भाशेत छंद आशिल्ली तुम्ही कोणी ते संग्रह जो केलेला सगळी त्या एक दुरदृष्ट कसं म्हळ्यार तेन्ना तितली बुद्धी नाशिल्ली तेन्ना ते तांतो कशें म्हळ्यार तांतो विद्याभ्यासा पशी विद्या आशिल्ली तांतो आमकां ते चड मनोरंजन जाले शिवाय आमी हांसून काडता शिवाय त्या ताजी कसं आमी संरक्षण करूं जाय तें एक व्हड दुरदृश्ट तशें सुमार आशिल्लें जी मन आशिल्लें अशें आमी उलयता वतना उडगास जाल तशें हांव एकाचे श्रोत्र वर्गात आयक पळयताले येद्रा दवरया तशी आनी ह्याली दुमक येतो 2 फावटी पळयला तिणें म्हळ्यार 96 वर्स वंतल्या पळय 104 उणे आनी त्या टायमार दोन्ही पटी हाली दुमकेत येताना हांव फांत्यार तिका व्हरून एलोशस गुड्ड्यार व्हरून त्या दुमकेत हें हांव पळयला रे हें असल दुमकेत आयिल्लो त्या फुडले तिणें उडगास काडलेलो आसा ते हे 2 विचार आनी अनेक रितीर आनी भारी धैर्य बायल मनुष्य कसले कोणाक काय ना जाल्यार कंगाल जायनाशी तांगेले आरायक उपचार करचे आनी पुडली सगळं कसले विषय ज्ञान आशी तिगेले सहकुटुंबाचे पुरा कसेन्याचे व्हड उदारमन तांणी कश्टार आशिल्ले त्या वेळी तिगेले अंतरार तांगाल तांगेले उपचार करून तांगेले सेव केलेले बैल मनुष्य आनी तिका कशें जालें म्हळ्यार मिगेले बापूसो मिगेल आमगे मिगेल सान प्रायर गेलो 4 वर्स म्हाका तेन्ना तदनंतर ते पुत्र विवाहकू मागीर ताजे पशी फुडें बामूण गेलो मागीर सून गेल्ली मिगेले पाच्ची ती म्हळ्यार आमकां एक भारी देयल्या मनीस ती एक हावस आशिल्ली सेकंड मदर म्हणून सांगता पळय
आता बदरगिरी मामा ते मागीर वापस बदरगिरी मामा बदरगिरी अच्युत पैना हे काही ते राबला म्हळ्यार इंग्लिश प्रभाव हांव सुक मोम म्हणताची त्याच्याला पाचशे कसाले म्हणून पाचशे मिनिमम मॅक्सिमम म्हणून अशी सो हे त्यात आमक ह्या पुराण आशिल्लें जाल्यार पाचशे वयर विशेष प्रीती आशिल्ली ती मात्र सांत प्रायरी ओपा एक दुरदृष्ट तशी आमगेले सहकुटुंब कसं झालं म्हणून आज संख्याबल नातल्यारी आम्ही आजी काय उठो असायची मुगेला अम्मान सरतन तीन सांगितलं असं आम्ही बारीक कष्टारी ये ओटो दवरला तुमका तुम्ही अशी राबू का म्हणून संख्याबल कशी म्हणा देवा ना पण ऊन झाला शिवाय कोणाही सोण गेला नाची आजी मिगेल अण्णा जीजी मोहनदास प्रभू मिगेले वन्ने मित्रा प्रभू मिगेल बायल कविता दोग जन चरडू अक्षयू आणि मलगडी कृतिका दोन्हीच्या अक्षयू चाललो अशी आम्ही सहजन त्याची घरले असायची आजी काही सो इदोल ते देवान चालवून दिला तुम्ही आता बापामाल विषयी सांगताना आत्ताचे चेरडोवांक अशी बापामाल साहचर्य ना इथे म्हळ्यारी तशी दोन घेवच्या जाय ना तांका तसं चेरडोवा बदल कसा दिसतो तुमका नाही ते आता कशी म्हणारे हे आम्ही खंयच्याचे एक रस ताजे अनुभव केलेला मात कळत शिवाय इवन सुभाषित सांगतात तो कोब्बू कशी म्हणाले त्या कोब्बू खाल्लेल्याक मात्र अथवा त्या पायस खाल्लेल्या मात्र अथवा अमृत पिल्लेल्या मात्र त्या कसं म्हणून कळतं तशींच आता संगीत असो कसं नाही एक बरे एक पुस्तक असो ते वाजलेल्याक ते पळे ना तिला कसं सांगच्या तांताकून वंचित जल्यांचे म्हणून सांगत शिवाय तांकां ते समदिसच्या पुरो आज म्हळ्यार आम्ही न्यूक्लियर फॅमिली म्हणून सांगता प्रत्येक न्यूक्लियर म्हळ्यार हांव बापूसू एक चेरडू असं असताना बहुतेक त्यांनी आजो आजीली प्रीतीन दाखवून वंचित म्हळ्यार ते एक मागशी एक जनरेशन आमकां मेळ्ळी म्हणून जाल्यार तांतू आमकां एक पूर्णत्व मेळटा म्हणून म्हाका दिसता एक घरल्यागी खंयचे घरल्यागी माव मांतू माव बाप्पा पच्ची आजो आजी अशी असल्यार त्या चेरडाक चार सेट्स म्हळ्यार चार जोडी हाऊस बापूस मेळटा काय आजो आजी मेळ्ळी पाच मागीर तांकां कशें जाता म्हळ्यार अंग लढाई मारल्यार पाचेला गेलो पाचेला लढाई गेल्यार मावेला गेलो तशी तांकां कशें म्हळ्यार भोवमत आशिल्लें सरकारशी जाता चेडवांका राज्य अनुभव आयचे चेडवांका बहुतेक ना म्हणून दिसता म्हाका त्या विशयांत आमी ಸ್ವಲ್ಪ पुण्य गेला म्हणून दिसता म्हळ्यार आमकां अम्माला कसं नातल्या पाचेला वच्चे थंय दोकून बापा मला गेली कसं घालता म्हळ्यार सुन्नांक ओवर रूल कोर न्हू ती चड मोग करता आशिल्ली अशी आमकां ते मस्त प्रीत मेळ्ळेलें आसा ते आजी सुधींद्र महाराजान सांगिल्लें आसा पालकेश्वर मठांत त्या स्वाम्यांक अंतिम भेट मी गेले तेन्ना 2015 इस्वींत मुंबईत वालकेश्वरांत तेन्ना तांगेले स्वाम्याला आतांतू एक आल्बम आयले आनी तांतू इंग्लिशान स्वीट मेमरीज म्हणून आल्बम एक आसता एक ताजे एक शीर्षिक आसता सो तेन्ना स्वाम्यान एक अद्भुत एक तत्व आमगेले दर दिलेलें अशी बशिल्लींची हांव बरोवन गेले तक्षण हे स्वीट मेमरीज म्हळ्यार ती कोरकारे ती आपणीतल्या जावची नाही कितले सत्य पळय आजी आम्ही प्रितीन श्रद्धेन तो क्षण काळ म्हण जाल्यार मुखार ते आमगेले मनांत ते एक मेमरी जावन व्हरता एक उडगास जावन व्हरता आनी स्वीट मेमरी ताजे गोडसाणी ती आजी आमगेल्या हातां आसा म्हळ्यार एक व्हड एक स्पिरिच्युअल सत्य म्हणून दिसता म्हाका एक आध्यात्मिक एक तत्व स्वाम्यान सुलाभेर आमकां सांगिल्लें आसा तशी आमगेले आयचे शीर्षिकाय तशी आसा उडगासांत कसं उडगास येता प्रयत्न करता सांगच्याक आता तुमगेले बाल्य तुमगे शिकवण हांगोच्या तुमगेले अशी हाजी पुढे उलयतना तुमी एक सांगिल उडगास म्हाका तुमगेले अक्षराभ्यास तुमगे बापान अण्णान बैसून फर्स्ट ते हाजीरे तांदलारी बरयसूत न्हू तेन्ना एक पाठशाले घालचे पशी फुडें एक मूर्त करचे एक क्रम रिवाज आशिल्ली आता करता की म्हणून म्हाका वतना म्हळ्यार विजयदशमी विद्यादशमी म्हणून सांगता विजयदशमी वेळार एक अक्षराभ्यास करचे जाल्यार आता कसं जाता जून म्हयन्यान तो स्कूल आरंभ जावन आसता नवरात्री येता मध्य येवन आसता तेन्ना त्याच्यावन त्या स्कुलाक घालचे पशी फुडें विद्याभ्यासाक घालचे पशी फुडें एक मूर्त करता म्हणून म्हाका कसलकी खातीर उमेद स्कूल वचूं का म्हणून तेन्ना म्हाका ते मूर्त केला उडगास आसा तेन्ना म्हाका ल्हान आशिल्लो आमी चेरडाक बापसूल पायार बसकारा न्हू
एक पोळ्यार आणतो तांदूळ घालून तांतू अ आ इ पुरा कन्नड अक्षर पुरा मागीर श्री ओम पुरा ताणे मिगेल आतान बरेच करायला म्हाका आजी काही नियाळत दोळ्या येदराक आजी हांव कन्नड आनी देवनागरी लिपीर कशेंय बरयतना एबीसीडी ताणे म्हाका मिगेल आतान बरेच करेनी त्या म्हाका दिसता बरें काम केलें ताणे म्हणून अ आ इ आजी एक अ बरयतना अथवा आ बरयतना म्हाका तागेलो मस्तूड घास येता म्हळ्यार हांव आमी सान प्रायरी तो बारसोन गेलो ताका कांय एक 1967 तो नोव्हेंबर म्हयन्यांत तो गेलो ताजे नंतर आमकां कशें जालें म्हळ्यार बाप्पान जी वासुदेव प्रभू तुमकां तांगेलो परिचय आसा सो तांणीच आमकां पुरा विद्याभ्यासाक गरल्याक पुरा तांणीच एक मार्गदर्शक जाल्याची फिलॉसॉफर जाल्याची तत्वज्ञान जाल्याची बापूस जाल्यार पुरा ताणें केलेलें जाल्यार हें एक उडक आसा ताजे नंतर त्या मुहूर्ता नंतर आता दयानंद पै स्कूल कॉलेज म्हणून आमी रथबिदीन आयकताचे तेन्ना ताका काड भितर स्कूल म्हणून सांगचे आशिल्लें तें एक सभांगण आशिल्लें तें व्हड व्हड कलाविदांनी पुरो येवन कचेरी केलेली आशिल्ली हिंदुस्तानी त्या टायमार तेन्ना विंगड हॉल म्हणून नाची आमगे हें हांव 60 दशकां सांगचें ताजे नंतर थंय एक वर्स कोर न्हू नंतर डोंगरकेरेन तो सुब्राव पै मामाले स्कूल आसाचे थंय हांव प्राथमीक शाळेक थंय म्हाका एक्का क्लासाक मिगेल पांचशे नाचे आताराटे दवरून आपण वेला लोड कसं तेन्ना मुडलगिरी म्हणून मास्टर हेड मास्टर तेन्ना कसं म्हळ्यार स्कूला शिकोवचे घालचे पयशे फुडें आमगेले जन्मदिवस चिकेचे एकाड तेकाड करचे आशिल्लो ना म्हणजे जाल्यार इतले वर्स जाव का म्हणून सरकारा नियम आसतना आनी आज कश्ट आज म्हळ्यार डॉक्युमेंट जाव का बर्थ सर्टिफिकेट म्हणून सांगता तेन्ना तशें न्ही ते आमगेले जन्मदिवस तेंची तिदून घेवन म्हाका स्कूलाक घाल्लें घाल नंतर एका क्लासान तो तेन्ना म्हाका एक आजी उडकस येता एक चेरडाक तेन्ना पोलिओ निमित्त भारी कश्ट आशिल्ले व्हड कॅलिपर आशिल्ले पांयाक त्या एक चेरडा मात्र खेळच्याक आंगणात देवच्या जायनाशिल्ले आमी पुराणांच्या उडच्या करतना म्हाका कितली पाटी ते चेरडा पळयतना म्हळ्यार म्हगेलो आजी दोस्त तो आजी देवा देना रामस म्हाका दोळ बोर नेवचे आशिल्ले एक खंयचे एक व्यक्ती कसनय विशयांत एक वंचित जल्म म्हणून जाल्यार म्हाका तेन्ना एक दुख्त आशिल्लें कसं म्हणून वतना प्रायशः हे सहकुटुंबांत आमकां कसं शिकवण मेळटा म्हळ्यार एक स्पंदन करचें एक मेळ्यार एकल्याक सहकार दिवचें हें पुरो अन्यकल्याक दूख जाल्यार ती मिगेल दुखी म्हूण घेवन ताका दूख जायनाशी चलचें असन सकड शिक्षण तें सहकुटुंब मात्र मेळचें तें सान एक पार्लिमेंट शी थंय ताजें शिस्त आसता हांव सांगचें थंय हुणसाणी आसता गोडसाणी आसता सुखय आसता एक एक पाटी आमी थंय सांगिल्लें आयकूं का थंय शिस्ताक माती बक्षूक जाता हें प्राथमीक हंत थंय 5 वर्स काडलीं तेन्ना नंतर ताजे लागीं चिलियन स्कूल आसा ताजे एक इतिहास आसा पक्कानी मध्यांत अवकाश मेळ्ळे म्हण जाल्यार ताजे विशयी उलया कॅनरा गर्ल्स स्कूल म्हणून आज कसं गेला म्हळ्यार तांणी ते दोनी सम्मेळत करून कॅनरा हायस्कूल थंय मेळ्ळा आमगेले राज्य सिलेबसाचे स्टेट सिलेबसाचे मागीर हेकडे CBSE म्हणून पुरो मारपाट जाला जाल्यार थंय 2 वर्सां संचेनी सप्तांत पुरो जाणां निमगो तूं चिलियन स्कूलाक कशें गेलो रे म्हणून हांव सांगता तांकां कशें म्हळ्यार तुमकां कशें जाल्यार जाळ मारया म्हणून म्हगेले भाग्य 2 वर्सां आशिल्ले चिले चेडो म्हणत बसचे सो हांव बसलो सो तशी त्या 2 वर्सां तेन्ना हांव शिक्षवणेंत शिके म्हाका शिपडलो ह्या विशयी सांगूं का जालोची म्हळ्यार तेन्ना कसं जालें म्हळ्यार म्हाका आरंभार हांव कन्नड मिडियम आशिल्लो मागीर थंय गेले कुळ्यार चिके कश्ट जाले म्हाका पुरा सिंगल डिजीट खंयचेय विशय काडल्यार आमगेले मंगळूरचे STD कोडशी 0824 तशेले कन्नड भाशेन सोडून बाकी खंयच्यानूय म्हाका एक अंकी पशी वयर गेलेलो ना तेन्ना म्हगेले अम्माक एक संकट जालें ह्या चेडो हाता लागना न्ही म्हणून एक दिवस दनपार सारी रंड्रन वताका तिणे म्हगेले आताराटे दवरून म्हाका पांया वाडय नाशिल्ले तेन्ना तांडून घेवन थंय कलाकुंजा वचची वाट तेन्ना कलाकुंजे जाय न्ही थंय BK बाळिगा म्हणून केशव बाळिगा म्हणून BA ऑनर्स तो कॅनरा हायस्कूलार रिटायर्ड निवृत्त मास्टर लीलाबाई बाळिग म्हणून लीलाबाई बाळिगल बा म्हणून वय ती वय मस्त गाद्याने सांगताली गात सांगता आशिल्ली तिगेल गायन आनी आकाशवाणीन मस्त कार्यक्रम त्या टायमार आरंभीक आकाशवाणीचे आमगेलो मंगळूर स्टेशनान दिलेलो आसा थंय मास्टराले येदराक म्हाका राबयलें आनी दोळे बोर नायले तिका अशी मास्टर कशें म्हळ्यार
त्यात म्हाका त्या BA ऑनर्स म्हणल्यार तागेले डिग्री वय ते कसं म्हणून तागेले ती पदवी विषय ताजी मागीर कळ्ळें म्हाका 4 वर्सां इंग्लिश व्याकरण अध्ययन करून ते संपादन केलेले पदवी केली हा 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 ब्रिटिशर टायमार मद्रासांत ते आसो आनी हागेले एक सोफा थंय ताणें एक महाराजशी बसचे एकडे तेकडे दोन्ही शेल्फार पुरा बुक त्यात ते लेदर बाउंड बुक म्हणून भारी चंद बुक पुस्तक ती तांतूं रेनन मार्टिन इंग्लिश पुरा मस्त पुस्तक आशिल्ली ते म्हाका ते शूट घास ताणें म्हाका तागेले रबयलो रब्बो न्हू मी लांबान दोळ्या उदक आनी तागेले सांगलें या चेडूं हाता लागना आक्का मास्टरा तुमी कांय पुणी केलें म्हूण जाल्यार म्हाका वोडेक उपकार जाता आशिल्लो जाल्लें म्हूण जाल्यार हांव म्हगेलें भाग्य म्हूण लेखता ना म्हूण जाल्यार प्रारब्ध म्हूण लेखता म्हूण ते मास्टराल पांय म्हूण म्हाका सोडलो तुम्ही नमगशनाची म्हाका सकाळी पंत्यार 2 गंटे परलें पुरो ट्युशन म्हाका निजावन म्हाका विद्याभ्यास थंय मेळ्ळो म्हूण सांगता हांव राबून आयकू का ताणें हाजे केवढ आसा ताणें हांव लेखलें तो म्हाका इंग्लीश शिकयता म्हाका एक हुशार करता म्हाका एक इंग्लीश मन करता म्हूण गेल्यार ताणें म्हाका व्हड संस्कार दिलो गेला ते दीस सकाळी पंत्यार गेलो हांव राबलो मास्टर नमस्कार आयल रे हंग राब हंग दाखून हल्लो ना विटोप शिरपका विटोप कशी कुर्टार हात राबून त्या पुंडरिकान उडयला इट्टिगे पात्रावयर कशी राब लागी हल्लो ना जप आता हांव सांगता तूं वापस तें सांगता हांवें मात्तेलें हांव सांग तेन्ना संच क्लास 7 क्लासाला आयला इतलें उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः म्हूण म्हणालो म्हाका एकदम दम बांदून थंयची अर्द जीव रिपीट आफ्टर मी म्हूण म्हणालो हांवें संपळ्ळें सेगेल तोंडान हें कशें नमनाचें हांव म्हाका ಒಂದಂಕಿ ಆಶಿಲೆ ಕಾಣ ಕೈ ಪುಣಿ 35 ಅಲ್ಲಗಿ 35 ಅಲ್ಲ घडता पास कोरन याक मुखार घालता म्हणल्यार गड्यान म्हाका हें करचें म्हण मागीर म्हणालो कशें म्हळ्यार उद्यम कोरका आमगेले मनोरथ आमगेले मन आशिल्ले कांक्ष सिद्धी जावका म्हण जाल्यार चरडा कळना इट इज थ्रू इंडस्ट्रियसनेस नो एनिमल विल एवर वॉलंटियर इनटू द माउथ ऑफ अ लायन however widely open it might be म्हणते सिंहान कितले व्हड नाही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः म्हणून सिंहान निद्दोन तोंड उदार केले खंयचे ताणे इवन ते मृगराजाने बेट कोरनो ते प्राणी दोरका तागेलो आहार दोरका अशी उद्यम मुख्य म्हणून ताणे म्हाका एक पाठ दिलो तदनंतर अनेक विषय सांगता गेलो म्हाका खंय ते म्हळ्यार संतोषान आजी हांवें केन्नाय तर्पण दितना मास्टराक एक सूर्य तर्पण दिवचें आसा बाकी वरलेल्यांक बंधू बांधवांक नंतर ताणें तागेल्या प्रयत्नान हांव क्लासांत न्युमरो युनो म्हूण सांगताची प्रथम स्थाना पावलो वय ताणें सांगिल्लें हेंची वंदंकी तुगेले टोटल जाता मार्क जाता रे ते 1 नंबर हांव पावयनी म्हूण जाल्यार आय एम नॉट BKB म्हूण ताणें एक दिवस म्हगेल्या पुस्तकार बरयलें ताणें कोरून दाखयलें हें पुरो कीर्ती त्या मास्टराका पावता शिवाय मिगेल कसली तांत बुदोवन काय ना मास्टर म्हळ्यार तशी आशिल्ल्याची एक निकृश्ट एक मुक्काला मार्ग म्हूण आमी आमची गेल भाशा सांगताची म्हाका ताणें एक आनी दोनी विशय कसो म्हळ्यार म्हगेल्या 10ची क्लासा परीक्षेंत 100 अंक म्हाका मेळ्ळे त्या वर्सा त्या डिविजनान तुमची हूड मार्क म्हूण म्हाका प्रोफिशियन्सी प्रायज आनी पुरा भोवमान मेळ्ळो त्या वचून हांव ताका दिलें तेन्ना तो म्हणालो ताका भारी संतोश जालो सो तेन्ना ताणें आजी चेडा हांव अशी म्हाका विद्यार्थी मेळ्ळ्यांची तूं येवन सांगलें म्हगेले मास्तरीक सार्थक जालें म्हूण दिसता म्हळ्यार आमी मस्त बी वयताची तांतू केला वृक्ष जाता ते सान वयल बी वृक्ष जातना आमकां एक आत्मा संतोष जाता तुका देव बरें कर चेडा म्हणून मागीर तशींची त्या मास्टरा लागीं मागीर तागेल्या वचचें जायना म्हाका मागीर हांवें विंगड विद्याभ्यासान जालो मागीर तागेलें एक दर्शन घेवचें जायना आजीक म्हाका तो प्रातस्मरणीय म्हणून हय आतां मी तुमगे महामाई केरी वचा पुढे गद्दे केरी म्हणटाले ताका तो महामाई देवस्थान देवळा रस्ते म्हणून सांगता आमचे गेल भाशेन सांगता जाल्यार त्या रस्त्यान तू तुमगेल घर हे आसा प्रभुजी मॅन्शन महामाई तळे थंय शारदा विसर्जन हे पर हाजी उडगासो आमी एक 3 मिनिट
उलयता नेक्स्ट प्रश्न वच्चा म्हळ्यार आमगेलो टायम केन्नाय सांगता समय राबनाचे म्हणून टाइम इज अ युनिडायरेक्शनल रिसोर्स म्हणून एक मार्गी ते गेल्याल मागीर म्हाका शेणम आरंभारी चुटक जावन आमी खंयी गेल्यार एक देवस्थाना आनी तळ्या मध्ये रस्तो वच पळयनाचे ते वाचू न्हय कसं म्हळ्यार देवस्थाना प्रांगणांत थंयची तळय आसता ते सुब्राव पै मम्मान केनरा स्कूला स्थापने वेळार थंय देवस्थानाच्यांनी अंतू प्रमुख जावन महामाया देवस्थानाच्यांनी तांणी एक केरी सोडून दिलेले तशी ब्रिटीश दाखल्यान ते फील्ड स्ट्रीट म्हणून जालें ताजे फुडलें नांव फील्ड स्ट्रीट ताका एक लागून एक रस्तो आसा ताका आजिकय न्यू फील्ड स्ट्रीट म्हणून ताका नांव आसा आजिकय त्या नांव बदलायचे न्ही जाल्यार हे आज ही महामाया देवस्थान रस्ते अथवा महामाया देवस्थान रस्तो म्हणून सांगचे प्रशस्त म्हणून दिसता कित्याक म्हळ्यार ते तांणी दिलेलो बळवळ म्हणून सांगता चेडू हांकां स्कुला पावच्याक एक वळवाट तांणी करून दिलेली ताजे विशय ताम्रपत्र यास रघुनाथ भट मामा लागीं म्हूण आयकलेला हांव दोळ्यान पळयलेलें ना हें तळें मामाय देवस्थाना मागशी रक्तेश्वरी गुडी आसा म्हगेले बापा मान केन्नाय सांगचे आशिल्लें रक्तेश्वरीक चेडू म्हळ्यार भारी प्रिती थंय तशें जावन आमगेले केरीन तूं चेडू हांकां जोर करचे जेवा तांकां सौची सम न्हय म्हळ्यार देवीक खूप येता खंय तें म्हळ्यार प्राकांत कशें खंय तें म्हळ्यार आवसून आ म्हूण जाल्यार चेरडान पडल्यांत रडली म्हूण जाल्यार आपणितले जोय काडच्याक देव येता आशिल्ली म्हणून तशें जावन थंय दोनी आवसूंक गेन क्षेत्र थंय तांकां चेडूवांक बात दिल्यार तांकां मस्त दूख जाता तशें जावन ते श्रेयस न्हय म्हणून बापा मान सांगचे आशिल्लें तशें याद्राक रब्बिलो मारुती ते गत दोन रब्बिलो ते तळ्ळें आमगेले रस्त्यार उत्सव वच्चे आनी मृगबेटे उत्सव जावो अथवा विजयदशमी वेळार कणस हाड दिवचे हें तें पुरा आनी स्वाम्याल पुण्यतिथी दिवस लालकी उत्सव हें पुरा आमगेले रस्त्यार आज निरंतर आज तो रस्तो रुंद जाला स्मार्ट सिटी बाबतींतय आतां चंदाय केले ताका एक हेरिटेज टॅग दिताची म्हणून काही आयकलां हांव आनी रस्त्या तळयंतू शारदा विसर्जन शारदा आज ह्या वर्ष 100 वर्ष आनी येवची ह्या महोत्सव शारदा महोत्सव आमकां शारदे पळोवचे म्हळ्यार भारी खुशी तेन्ना शारदे विसर्जन वेळार नंतवयल्या वर्सांत पुरा तुमी ताजे विशय वीक्षक विवरण दिलेलें आसा त्या वीक्षक वरदी म्हगेले अम्मान तिगेले जीवन कालांत ते फांत्यारी टीव्ही येद्रा बसून पळोवचे तिका दोळ बोर नेवचे आशिल्ले शारदे पेटोवन दितना गरकड आयिल्ले गलगोल करून गेलेले धूव गेल्ली म्हूण म्हणाले तिका तिणे एक हांव पळयलां तिगेले दोळ्यान तो ಸ್ವಲ್ಪ उद्दा दिवचे पळय त्या एक भारी भावुकतेन ती ते पळयत आशिल्ले कार्यक्रम प्रायशः आमी नवविध भक्तींत आतां त्रिमूर्तींक चेरडू केल्ले म्हणून आमी आयकताची तशींची शबरीन रामाक उश्ट करून बोर दिले पुंडरिकान इट्टीक उडयली अशी त्या देवांतू त्या शक्तींतू त्या तत्वांतू ते आमगेलेंच म्हणाल पळोवचें पळय तेव्हा एक नमुने भक्ती म्हणून दिसता म्हळ्यार ती त्या प्रायर जाल्यार ती घरली आयली कुळार आयली धूव गेल्ली म्हणून तशी म्हणया त्याचं म्हळ्यार शारदेन येताना आमकां गलगोलो मागीर वापस विसर्जन जाताना वो आजी म्हळ्यार ती चंदाई त्या कापड त्या सोनपळ त्या ह्या नमुन्याचे विजृंभणेर आराधन करून गंमत करून वचचें हें इतलें आमगेले बिदी विशय उलयत महामाया देवळा रस्त्याची महामाया टेंपल म्हळ्यार म्हाका दिसता तें नांव त्या दाखलांत आतां आजी बदलावण करून आसच्या पुरोची आजी रस्तो रुंद जाला येवच्या वचच्याक जन अनुकूल मस्त आसा आनी तशी मुखार येयल्यार आमगेले रथबेदी म्हळ्यार तेरू 13 उडग आसा तुमगेलो फुडलो खंयचे असल्यार फुग्ग न्ही घेतिलो वय 13चे म्हळ्यार तेन्ना 13 उडग आसा कशें म्हळ्यार इतली कश्ट नाशिल्ल्याचे आज कशें म्हळ्यार जन मरळो जात्रे मरळो म्हणून सांगून आज 13क वचची न्हय 13क तांडून व्हरचे जनान आतां खंय तूं एक 4 जन मध्य राबल्यार आपणेतल्या लोकोन तो वचून कहीं पडता तो एक खंयचे साळे लागी अथवा मागशी राजांगण मागीर जेवण करून येवचें 13चे सानपण्यान तेन्ना कशें म्हळ्यार इतले जनगुंगूळ नाशिल्ली तांत एक चंदाय आशिल्ली तेन्ना बहुतेक पोडी मागीर पुग्गे अशें पुरा मागीर ते गन्ना ते पुरा करटी बड्डी म्हूण म्हळ्यार शब्द आमकां
घरलागी कसं खर्टीपट घेऊन आयला म्हणून त्या राका 4 आणे 8 आणे पुरा आमका त्या खर्च म्हण आशिल्लो मालगड दिता आशिल्ल्याची कोण दिता म्हणून ते आम्ही राखून बसचे या सगळं आणि जेवणाक वच बारे उण आशिल्लो हांवें काही जो एक दिवस 500 नाशिल त्या वेळी आपण वरची ती गेल नंतर त्या दिकान वच्चा काही मस्त एक समाधान दिसनाशिल्लें म्हळ्यार आमकां देवस्थानाक चड आपण वरची आशिल्ली 500 आनी बापा तशी एक आणि त्या रथबीदींतू 60 आणि 70 दशकांतू ते प्रत्येक त्यांचे घराण्यांतू आणि ते संस्थेंतू एक ना एक रीती शिक्षण मेळत आशिल्लें आता उदाहरण एक उजू दिकान कानकात्री मठा वैरी रमन मास्टराले शारदा संगीत विद्यालय आशिल्लें थंय ताणें एक सांगिल्लो विशय आसा म्हाका एक दिवस हांव थंय तागे लागीं शिकिल्लो ಸ್ವಲ್ಪ वर्स तेन्ना ताणें सांगिल्लें पळ्ळ्या ना राग ज्ञान आशिल्ल्याक लय ज्ञान ना लय ज्ञान आशिल्ल्याक श्रुती ज्ञान ना श्रुती ಗೊತ್ತು आशिल्ल्याक ताळ ना ताळ ಗೊತ್ತು आशिल्ल्याक स्वर ना पुरा ಗೊತ್ತು आशिल्ल्याक पे जगत ना कितले सत्य पडला विद्वांसांक तेन्ना भारी कष्ट आशिल्ले आज त्यांनी विद्वांस तांगेले विद्ये विकून दीस काडताचे स्कूल बुक कंपनीन तू भंडार मामान म्हाका एक विषय सांगिल्लो आशिल्लो मालगड तो टप्पी भंडार आशिल्लो ताणें एक दिवस हांवें इरेजर रब्बर म्हणटा न्हू पुसूच्याक एक घेवचाक गेलो ताणें सांगिल्लें पळय रे बाळा हाजेन कसने पुसू येता हणे बरं पुसूच्या जायना कितलें सत्य तशेंच मुखार गेले कुडल्या सिटी पेंटिंगांत कुडो मम्मालें कॅलिग्राफी अक्षर तागे लागीं शिकच्याक बारी सत्या भितर नांवांनी बरोवचें आशिल्लें त्या बसून नियाळचें ताण बरयलें म्हणकेची अक्षर बरोवका इंग्लीश अक्षर बरोवपाची अशी त्या थंय ते एक आर्टिस्टीक बेंट ऑफ मायंड थंय एक दिलें सत्या भितर बरोवचें त्या भितर नांव बरोवचें आशिल्लें तेन्ना त्या रुपया बंडान ते बरोवचें आशिल्लें साती ओडगून वचना आशिल्लें साती म्हणटाना आमकां कशें म्हळ्यार फुडें चिके कश्ट एक साती 3 सीझन येवका हांव आनी मेघलांडान एक साती 2 गेल्यार दिवस आसाचे अर्द तो आनी तिमचे अर्द हांव तिमचे अशें पुरा म्हळ्यार ओडगून गेल्यार मागीर वापस साती ना ಸ್ವಲ್ಪ कट्टनिट्टांनी आशिल्लो तांगेले कितले कश्ट आशिल्ले की गोतना आमकां म्हळ्यार कळना चेडू आमकां कळना तशी मुखार गेले कुडल्या मुकुंद मम्माले दुरापानाचे आंगड आशिल्ली थंय दुरापान म्हळ्यार कसं ताजे परीक्षा कसली म्हणून दुरापान चांग दुरापान कशी म्हणून मेघाल बापा म्हाका दुरापान खावचे अभ्यास आशिल्लो तशें हाडटना ते अशी त्या ताजे एक शिक्षण अशी मुखार वतना पंचमालाल अंगडी अडिगेल अंगडी मागीर स्वदेशी स्टोर तेन्ना खादी भंडार नाशिल्लें थंय स्वदेशी स्टोर श्रीनिवास ब्रदर्स मुख्य जावन सकाळ वता वता वताची सकाळची पॅन्ट म्हणून सांगता आशिल्ली सिंडिकेट बँकाचे थंय एक शाख आशिल्ली ताजे मुखारी एकलो साहेब आशिल्लो आनी वाण शिवण साहेब तो खंयच्या नमुन्या कर्मयोगी म्हळ्यार ताणें वाण शिवयल्या रे दुड्ड घेना तो ते वाण घालून चोल फिर पुरा गिराकीक समाधान तृप्त जाल्यार मात्र 10 पैसे की 5 पैसे की ताणें शिवयलेले घेत आशिल्ले सो ते तागेले कस्टमर डिलायट म्हणून आज मॅनेजमेंट शिकयता ते गिराकीक तृप्ती नाही संतृप्ती जावका म्हणून फुडलो काल कितलो चांग आशिल्लो तशीच अनेक शीनाप म्हणून एकलो मेस्त्र आशिल्लो ताणें मुऱ्या पत्ता पागर बांदलो म्हण जाल्यार ताणें ते तो एक व्हड कर्मयोगी ते पातर तागेले सहायक केतून हाडताचे मागीर ताण केतूचे आसा ताणें केतीतना त्या पात्राले संभाषण करूं आसा हांगा चिके मारता हांगा चिके गश्टिता हांगा चिके केतीता कोप्पू नुका बेजार करूं नजे म्हणून बहुवचनान ताका संबोधन करून तूं मुरे पातोर मैसूर पाकशी तदनंतर ताण बांदिल्ले रस्ते आमगेले स्मार्ट सिटी बाबतून हांनी सत्यानाश केले हांकां पांय पडता ह्या स्मार्ट सिटीचे आयिल्ले तांणी एक रस्तो घाल दिला कल्लाल 1.5 महिन्यान पुरा देव परमात्मा गती एक ಹಂಗ ಯಾಕಳು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ सांगता ಆशिल्लो ಏನು ಹೇಳೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲು ಮನೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗಿಳಿತಿದ್ದೆ ಈಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮನೆಗಿಳಿಯುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿದೆ घर सकाळ गेले आम्ही एक संरक्षण करण्याची आमगेल म्हणाला आमगेल पण कितले उरो येत आशिल्ले सो तशी त्या रथबीदींत आशिल्लें शिक्षण मुखार थंय शारदा प्रेस आशिल्लें तुम्ही ताजमहल मसाल दोसो केलेलो ताजमहलांत मसाल दोसे पशी चेड तुप्प दोसो आनी तीख रोटी थंय मध्य ताजमहल म्हणून कशिल्लें मध्य ताजमहल ते सकाळी फांत्यार 4 घंट्याक ते उदर जाता नंतर ताका लागून कॅफे 5 घंटे अंपान काडटा 6 घंट्याक कॅफे आनी मैदाना 7 घंट्याक अशी ते उदर जाता तेन्नाचे तीख रोटी आनी तुप्पा पोळो कशी म्हळ्यार तेन्नाचे तो मालपुरशी केल्ले म्हणजे जाल्यार दनपार थंय ताच्या हाताक परमळ आशिल्लो तीख रोटी म्हळ्यार ताजे ते रुची विंगड आशिल्ली
सो आज ही दुरदृष्ट कसं म्हळ्यार आमकां ताजमहल ना त्या ताजमहल ना होय कसं काल आया तस्मै नमः म्हणून सांगतात मस्त सगळं बदलाव नाही साधारण होटा तत्तावळ वच्चा आशिल गे नाही त्यातनं कशी म्हळ्यार आमकां एक नमुने इंडक्शन सी हा मलगड आताराट्यात वर सकाळ पंत्यार व्हरता आशिल्ली हो ते वरून ते आमकां काप्यो आणि त्याची रुची ताचे पशी पुढे आधा डबल रिम जिम असेल सगळं नमुना नमुन्या कापी स्पेशल कापी मागीर ऑर्डिनरी म्हणून सिंगल कापी मागीर आमची गेल भाशेन सिंगल वांदो म्हण म्हळ्यार सिंगल ताका मस्त मोल ना ते इवन सिंगल ताईन ताका एफोर्ड करूं जायना ताज्यान खरेदी करूं जायना म्हळ्यार सिंगल वांदो रे तो म्हण म्हळ्यार ते पुरा ही पुरा एक्सप्रेशन कसं म्हळ्यार पारिभाषिक शब्द तेही उपजेल म्हणून सांगेत आणि तुम्ही सांगपणेर मस्त हरिकत ऐकला म्हणून ऐकल्या तुमगेले तोंडासून एकडो काही घेऊन उलयतना तेन्ना म्हळ्यार विंगड कसले मनोरंजन ना आमकां हरिकतेक सुरेख आरंभार पाचशे नापोन व्हरचे आशिल्ले आनी तेन्नाच हरिकत कशी म्हळ्यार खंयचीय काणी 1 घंट्यान कांयच जायना एका सीता कल्याण म्हळ्यार ते आयतार सांजे सोमार सांजे आरंभ जाल्यार 6 घंट्याक मागीर आयतार सांजे ताजी मंगल जेवचे सीता कल्याण जाताना तेन्ना भारी चंद भजन आयकुचे मेळटा आशिल्ली मराठी अभंग मागीर तुलसीदास आले सूरदास आले मीराबाई पुरा तशी हिंदीचे एक अभ्यास मुख्य जावन हांव उडगास करच्यो भद्रगिरी अच्युत मम्माल अच्युत पै भद्रगिरी अच्युत पै अच्युत दासरू म्हणून सांगता आशिल्ली आमी ताका कीर्तन केसरी तागेला म्हणके एक अद्भुत कीर्तनकार ना म्हणून ताका मागीर एक दिवस ताणें सांगिल्लें केलो सकट आसा एक सीता कल्याणांत ताणें सूरदास आले दोन्ही पंक्ती सांगिल्ले आसा 4 मिले 64 किले म्हणून हें कसं लेक्काचार म्हणून सो ते कोणाकय दिसनातील विशय ते कुरडे सूरदासाक संत कवीक दिसली 4 मिले म्हळ्यार सीतेल दोन्ही आणि रामाल दोन्ही दोळ मेळ्ळ्याची एका 64 म्हळ्यार सीतेले आवसूल 32 आणि बापसूल 32 वोट जावन 64 64 म्हणजे ते डेंटल फॉर्म्युला ते सूरदासान सांगिल्लें असल सगळें केलो आजिकय उडगास येता अद्भुत कीर्तनकार तागेले ते ताणें अयोध्या वर्णन केलें म्हणजे आमी अयोध्यांत आसाशी म्हाका आज एकाची भद्रगिरी अच्युत दास आशिल्ले म्हणल्यार अयोध्यांत एक हरिकथा ते नूतन मंदिर निर्माण जाता एक तई भद्रगिरी मम्माले एक हरिकथा 1 घंट्याची आमी आयकला म्हणजे जन्म सार्थक जाता आशिल्लो आमी अनेक आयकल्यांची जाल्यार आमी गेलो वच आशिल्लो पुरो आमी तेन्ना अनेक विशय कसो म्हळ्यार ताका एक खंयचोय विशय एक 15 मिनिट भितर सांगच्या कळटा आशिल्लें 7 दिवसा सविस्तार जाल्यार कथा प्रवेश करून ते वाडोवन घेवन येवचें एक सामर्थ्य आशिल्लें एक दिवस पर्यावळार स्वाम्यान ताका आमगेले भद्रगिरी मामांक एक बिरुद दिल्लो तेन्ना दीग भाशण जावन आता आमचं तसलें केलो जेन्ना उलोवचें आरंभ केलो म्हणून जाल्यार रबोचें कळना आनी एक फावट म्हाका खंडितांक आपयताची म्हणून म्हाका धैर्य ना भद्रगिरी अच्युत दासाक आपयतना रात्री वेळ जाला आणि हागेल कसं भाषण म्हणून जेवण तळमळे तसच तेन्ना ताणे एकाची ಶ್ರೀಗಳವರು ಬಹಳ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಅಚ್ಯುತ ದಾಸ ಕೀರ್ತನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೀರ್ತನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಮುನರಬೇಲೆ एक सान विषय एक तितलं चंद कोणते बिरुद घेतले तागेले आजी काही मका अशी आम्ही खंयचे विषय चुटूक गावन सांगता कळका विवर करूनय सांगचे आमकां कळका तशी मागीर एक ब्रेवेटी दाय नेम इज विट म्हणून शेक्सपियराल उतर तशी खंयचे विषय चंदारी तशी ते मालगड्याले पुरा केलो तांगेले उतर एक पट उडगास येताना तांणी कितले चुटकू जावन तांणी संदेश दिता आशिल्लेची म्हणाले काही आजी सांग तुमगेले कारशीटान तुमची चिक्की हेता इल्यार न्यू चित्रा थिएटर सानस्तांजो खंयचे सिनेमा पळयलेले जो नाही ते न्यू चित्र आमगेल सनपणेर ते इंग्लिश सिनेमा मात्र चड आशिल्ली ते इंग्लिश सिनेमाचे बाद कसल म्हळ्यार विंगडा नासतना आमी आसका म्हळ्यार आमकां पुरा मतावेल्यान आशिल्लें कसो अर्थ जायना आशिल्लें थंय सुमार सिनेमा पळयलेले आसाची जाल्यार थंय ते चित्रा बहुतेक बारी पुरातन चित्रमंदिर ते ताजे नंतर न्यू चित्र जाले म्हाका तांणी सांगिल्ले प्रकार कोचीगार पै तांणी मम्माले सिनेमा बिट्टू म्हूण आशिल्ले तांगेले ते सिनेमा मंदिर आजी रुपाणी आसा तांगेल्याची तेन्ना एक पटी देवस्थाना उत्सव वतना कशें की कारणांतरान बाद जाल्यार तवळी हांगा पै मामान ते तांगेले चित्रमंदिरा भितर देवाक बसच्याक एक अनुकूल करून दिवन त्या उत्सवाक ताजे नंतर त्या उत्सवा प्रति वर्ष थंय राबून पूज घेवन वचचे एक
आहो. एक रिवाज पैर पैर मला म्हणके आता मंदिर ते चित्र ते सिनेमा हॉलची त्यांनी बंद केला ते विंगड कसं की वहिवाट चलतस त्या एक आणि ताजे ताक लागून बालाजी चिके मुखार आयल म्हणून जाल्यार रामकांती मागीर रूपवाणी अशी मागीर प्रभात सुचित्रा अमृत सिनेमा आशिल्ले थंय केलो सिनेमा पुरा सानपण्यार पळयलेले आशिल्लींची अशी मागीर प्लॅटिनम आयले सेंट्रल सिनेमा थिएटर म्हणून आशिल्ले सेंट्रल सिनेमा थिएटरांत बॉबी सिनेमा राज कपूर आले त्या तांगेले पुडले सिनेमा हॉलांत त्या तदनंतर नव जेतना किट्टू पुट्टू पिक्चर विष्णुवर्धन द्वारकीश आले आता त्या वापस तांणी कवळ तसाची तशींची हंगा प्लॅटिनम येताना थंय ಎರಡು ಕನಸು ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಹಾಡ್ ಹಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ते ಚಂದ ಚಂದ ಪದ ಆशिल्ली ತಂತು तशींची ज्योती तो ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ताजी पुरा ಕೆಲವ ಹೊಡಾಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ तेदनाची ताजी पुरा उडगासू त्यातनं सिनेमा वचून बाप्पाला वाटतो एक सिनेमा वच म्हळ्यार ते एक भारी एक उत्सव आशिल्लो वय आता बाप्पा म्हणून सांगले तुमगेल बाप्पा दिवंगत जे जे वासुदेव प्रभू हाने कोंकणी खातीर मस्त काम केलेलं मनीस तांगेल निमित्त कितले तुमगे वयर कोंकणी हाजे प्रभाव जाल्लो गी म्हण लेखतवा तशीच तांगेल समकालीन जावन आशिल्ले आता बी वी बाळीग मामा शापुरो तशी तुम्ही मस्त जनांक कोंकणीचे महान हस्त्यांक पराय तांगेल ಒಟ್ಟು तुम्ही पळयलेले उडगास शापुरो ताजे दे उडगास कोण बाय म्हाका सम उडगास म्हळ्यार ते अखिल भारतीय कोंकणी अधिवेशन 11वे अधिवेशन जाताना ह्या पुरा आमगेल घरले आयले बाळ मम्माल परिचय आमकां पुरो जन आशिल्लो जी पंतदाय मुखांतर तशेंचे तेदना पालेकर मागीर केणी म्हणून मागीर चंद्रकांत केणी गोंयचो मडगांवचो राष्ट्रमत म्हणून ताजे संपादक तो तशींची वरलाल पुरा फादर मार्क वाल्डरू मागीर सालदान आणि पुरा मस्त जन बीजेपी सालदाना भाषा मंडळांनी ऑस्टिन डिसोजा आगेल पुरा हांव दूर दाखोवन तेन्ना म्हाका आमकां सांदपण ताका कशें जालें म्हळ्यार एक मंजेश्वर गोविंद पै मम्माले एक अध्यक्ष भाशण आयकून तो ताजे पशी पुढे तो मस्त कन्नड अध्ययन करता आशिल्लो तागेले अध्ययनशील तागेले मुख्य बंडवाळ म्हणून सांगता तो कसले विषय असले वाचून समजून ताजे विषय एक अध्ययन करून घेवन तागेले ताका मस्त सगळे विचार ताणें शिकून काडलो ते कोंकणी वलाव ताका येवच्या कारण ते अध्यक्ष भाशणांत पयलीं आमकां कसं सांगता म्हळ्यार म्हाका पोशण पालन करच्याक कोंकणी आवसुल्यागी सामर्थ्य नाशिल्लें म्हणून सांगता आनी तेदना तागेलें मन भारी परिवर्तीत जावन ताजे कोंकणी खातीर मस्त ताणें काम केलेलें आसा मागीर ताणें वचनातील दफ्तर ना मेळनातील मंत्री ना वचनातील पुरा कडेन वचून अखेरीक ते कोंकणी मान्यता मेळतना आटा परिशदेंत येतना तो मस्त ताणें संतोष पाविल्लो आसा मागीर इतलें केल्यार जनाक भाशेचे कसले हे आमी घरल्या उलोवचे भास म्हूण शिवाय ताजे विशय आमगेल्या जनाक मस्त अभिमान ना म्हूण सांगता तशी आमगेलें कशें म्हळ्यार एक कैलास मानले कन्नड एंग्लो असल्या म्हणके हे आमगेलें काँग्लिश ताणें सांगचें म्हळ्यार इफ यू हॅव अ चूप कल इन हँड इट इज वर्थ ए गोंचलो ऑन द ट्री प्रोवायड यू अ व्हेरी गुड गुरी म्हूण सांगून केलो एका सारस्वताल तेन्ना आमकां एक तारीफशी सांगता आशिल्ली सारस्वत कोंकणीन तो नायट वॉका वतना हँडा भितर स्टिक आसल्यार डॉगांगेल फियर कसल्याक म्हणून अशें पुरा हेंच जाल्यार बारी कश्ट आसा म्हळ्यार चेडवांक आतां आमी सांगतात ना आसूडचें म्हळ्यार कसा म्हणून गोतना वाट्टूचें म्हळ्यार कसा म्हणून गोतचें वाट्टूचें आनी दळच्याक फरक गोतना अशी पुरा आनी परिस्थिती पाड जाता म्हणून कोंकणी सांस्कृतिक संघ नाटक गायन संगीत हाजेन जना ಒಟ್ಟು कोरून म्हळ्यार कोंकणी भास उलयताले पुरा क्रायस्त बांधव आसा मुस्लीम नवायत आसाची तशींची आमगेले लोक आसा हिंदू लोक आसा आनी 4 राज्यांत होळणेवचे भास अशी आनी निरंतर तागेलें काम ताजे विशय चलता आशिल्लें कोंकणी सांस्कृतिक संघ मात्र ताणें मस्त ताजे विशय वामट काडलेले आसाची मेंबरशीप करची ताजे सदस्यत्व वाडाचे संतोषा विशय कशें म्हळ्यार आजी खंय ते चंद्यार चोल आसा आमगेले सहृदय कोंकणी बंधू बांधव आजी खंय तागेले उडगास करून संस्मरणा दिवस करताची अशी आनी व्हड एक पुस्तक भंडार तो सोडून गेला आसा आमकां कोंकणीचे आनी अनेक विंगड मस्त आशिल्लीं केलो सकट 2-3 प्रती आशिल्ले हांव केलो स्कूला पावयलेंची केलो आसक्तांक दिलें एक प्रत दवरून घेतल्या तातूंत शेणै गोंयबाबाले कोंकणी भगवत गीता ह्या सुमार असाल पुरा अपुरूपा ग्रंथ तागेले संग्रह आशिल्ली आनी
तुमगेले आम्मा तोनसे कुटुंबाची थंय कुळार वतना तिका हे ब्रिड्जनी जावचे पुढे ती कशी वत आशिल्ली ताजे अनुभव जो ऐकून कसं उडपाक आमगेले अम्माक ते आमगेले तोनसे कुटुंबाचे चेल्ली ती त्या टायमार उडपा वचका म्हणजे दोन वाट एक कारकळ वाट ते नाही मेळनाची अशी गेल म्हणजे आमगेले करावळ जावन गेल म्हणजे प्रप्रथम आमकां मेळची खंयची म्हळ्यार कुळूर सांको थंय गुरपूर न्हंय म्हूण सांगताची पलगुणी म्हूण सांगताची आनी अनेक रोचक संगती कशें म्हळ्यार ह्या न्हंय आनी नेत्रावती न्हंये मध्य आसची भूभाग ताका आमी कोडियाल बयलो म्हूण सांगताची कोडियाल म्हूण सांगताची हे दोळ्या आकृतीर आशिल्ली मिती मलगड भयणीक नेत्रावती म्हणून नांव हे आमगे नेत्रावती आमी ऑन द बँक्स ऑफ मँगलोर अपॉन नेत्रावती म्हणून सांगतात हे तो सुरवे कडव ताजी नंतर मेळचे पावंजे कडव नंतर शांभवी तटाक येता थंय आमगेले सुधींद्र स्वामी दीक्ष मेळ्ळा ते पवित्र न्हंय ती आमकां भारी गौड सारस्वत तांकां व्हड देवस्थान आसता थंय त्या कडव तदनंतर पापनाशिनी उद्यावर कडव इतले दांटून घेवन कुळार वचून पावका वचून पावतना स्वते तितले कडेन एकडे तेकडे हेल्तडे आनी पेलतडे म्हूण सांगता आशिल्ली एक त्यातनं कशें म्हळ्यार ते एक उत्तर येता कशें म्हळ्यार उपाध्यायश्च अंबिगाश्च वैद्यश्च कार्यपूर्यांते निष्प्रयोजकः म्हणून अंबिग म्हळ्यार तेकडे वतालो केवट तेकडे सोडल्यार मागीर ताका लेखाना मागीर मुखार येच्यान कशें म्हळ्यार पावंजे कडवाचे आमगेले सिनप मलमामान आमगेलो श्रीनिवास मल्ल्या उल्लाल तो सांसद जावन आशिल्लो ताणें मस्त काम केलेलें आसा आमगेल्या क्षेत्राक बहुतेक एक विषय सांगता काम केला म्हळ्यार ताणें मात्र म्हणून दिसता म्हणून आज आमी इतिहास आमी अध्ययन करतना ताणें एक दिवस कशें केलें म्हळ्यार भारी चातुर्काय काम केलें लाल बहादूर शास्त्री आपोवन आनी हे कडव पुरो दांटो येले कुंदापूर पावतना लाल बहादूर शास्त्रीन हात पाय घाल्लेची तेन्ना म्हळें स्वामी तुम्ही आज एक दिवस अशी तुम्ही सलवल्यारी मिंगेलच्यान दिनानित्य अशी करून वताची काय पुणी वाट दाखोवका म्हणून तशी त्या सांका वायलेची त्या पुढली सांकवाचे त्या फलक पडेल म्हणजे ते लालबहादूर शास्त्री नाव वसायचे केला कडेन आज ते पुरा पाड जाल्यांची मग सांका वायलेची त्या एक तशींची आणि त्यातनं त्या न्हंयची महिम आमकां कळनाशिल्ली आजी काही त्या पाचवी पुरा गद्दे थंय आसची पुरा रूख न्ही पळयतना आज आमगेले प्रदेश समृद्ध आसा म्हण जाल्यार ते जीवन नदी म्हणून सांगता तांतू नंदिनी न्हंय सुर नदी पावंजे न्हंय त्या जाबाली महर्षीन शाप देऊन ती होळ नायली तशी त्या न्हंय हांगा कटील थंय वता अशी प्रत्येक न्हंयक एक न्हंय एक प्रामुख्यता आसा चेडूवान हाजी विशय विशेष जावन म्हळ्यार चेडूवांक जॉग्राफी क्लासरूमा शिकोवचे बदलाक हांगा अशी यांची न्हंयच्या तटाका व्हरून चेडूवां शिकयल म्हण जाल्यार त्यांनी मस्त उद्धार जाता म्हण दिसता म्हाका आनी आमगेल्या क्षेत्रा बग्गे आमगेल्या जाग्या बग्गे मातये बग्गे तांकां एक प्रेम तांगेल्या मनांत उद्भव जावच्या पुरो म्हणून तुमगेलो मावळो श्री टी.ए. पै आणि केंद्र सरकारान तो रेल्वे मंत्री जावन असताना तुम्ही दिल्ली चमकलेले एक उडगास तुमगेले तेन्ना कशें म्हळ्यार तुर्त परिस्थिती तेन्ना तो केंद्र सरकारान तो कॅबिनेट मिनिस्टर जावन आशिल्लो तोनसे अनंत पै म्हणून ह्या वर्सा तागेले 100 वर्साचे आचरण जावतात तशें जावन आज एक ह्या कार्यक्रमा मुखांतर ताका एक श्रद्धांजली दिवचे जाले ब्रिलियंट मनीस तो ताणें केंद्र मंत्री जावन आसतना पै इरा म्हणून एक तांगेले सेक्रेटेरिएट आशिल्लें तेन्ना कशें म्हळ्यार वरलेले मंत्रीगणांक पुरो कशें बरोवन दिवच्याक हागेले विद्वत्वाचे सहकार घेता आशिल्ल्यांची आनी मुख्य जावन श्रीमती इंदिरा गांधीन विशेष ताजेर भरवस दवरून घेवन तागेले कारण काम केलें रेल मंत्री मात्र न्ही तो घन उद्दिम्याचे आनी अशी पुरो वरलेले तागेले प्रभार आशिल्ल्याचे तेन्ना ऑक्टोबर म्हयन्यान तो म्हाका दिसता 75 म्हूण दिसता तेन्ना आतां आमी लुटियन्स डेली म्हूण आयकताचे थंय तेन्ना 2 नंबर 2 वॉरन हेस्टिंग्स रोड म्हूण तेन्ना आतां ताका कृष्ण मेनन मार्ग म्हणून ताका नांव आतांचे तेन्ना ते ब्रिटीश वायसरॉयल नांव आशिल्लें थंय आमी बहुतेक एक म्हयन्याचे कॅम्प केलेलो आसा तेन्ना केंद्र सरकार कशें चलता मिनिस्ट्रल ऑफिस म्हळ्यार कशें न्हय तें पुरो पळोवचें एक विशेष अवकाश मेळ्ळो आसा तेन्ना आमी थंय मस्त भोवलींची रामलीला आमगेले राष्ट्रपती लोट बसून पळोवचें एक सौभाग्य आमगेलें तेन्ना फखरुद्दीन आली अहमद आशिल्ली त्यांनी आमकां वयर बसून चेडवां पुरो बसून आमकां खाण दिलेलें मागीर
बाण सोण घेऊन रावणाला दहन झालेलं रामलीला त्या टायमारी आणि मम्मान ते तागेले इंग्लिश भाषण हिंदीनं तर्जुम केलेली पुरा ऐकत एक पट उडगास करताना मना संतोषित आता दिल्ली वतना आज त्या लुटियन्स दिले तर पाय दवरतच ना त्यामुळे त्यानं म्हणे बंदोबस्त आणि पुरा असायची सुरक्षा आहे त्या म्हणून सांगून घेऊन त्यातनं त्या आम्ही पडायला दिस आजी उडगा आणि आता पोल्युशन मुळे त्यानं आजी वय दिल्लीत गेल म्हणून गेल्यावर तो मागीर दम्माचे एक रोगी जेवण मागशात शिवाय जेवण त्या भारी कष्ट ज्याला तशान पक्कने करार वताना कंचे एक संदर्भार दिल्ली गेला तर ही पुरा उडगा शेताची आता आमगेले कोडियाला एक प्लॅन्ड सिटी नाही म्हळ्यार गुड्डो गद्दो बैल अशी पळय म्हळ्यार मण्ण गुड्डा म्हणले नातले शेडी गुड्डा म्हणले शेडी गुरी म्हळे अशी पळय कद्री गुड्ड म्हळे जेल्ली गुड्डा वय जाल्यार आत्ता ये स्मार्ट सिटी म्हळेले ना बारी पुराय फुल्ली प्राकृतिक जावन आशिल्ले वैरी सकल प्राशील पुराय एक नमने समतट्टुకొని सोडला तुमके ನೆಲಸಂ ಮುಂಚೆ ಬದಲ ಸಮತಟ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ म्हण ನೆಲಸಂ म्हळारी ऐकतल कोडे मालगड असं म्हण गेला वय वय तांक बेजार जावचे राज्य आता एक समतट्ट केला वय नाही आम्ही एक विषय कसा म्हळारी आमक मालगड्यान सोडून गेलाले त्या वाईट कोरना मी कसेने साधन केलं रे तंतु कसले तंतु विशेष कसले ना आता त्यांनी सोडून गेला इत्तल की आता उदाहरण आहे आजी काही सुब्रपय मम्माले फौंडर्स ब्रांच म्हणस स्थापकर शाखे म्हणस त्या पुरातन कट्टड खुशी दिसता त्या संतोष आमक सर्कल ऑफिसा गेला तोळ मेळना तशींची अंग आमगेले फळनीर रस्त्यारी YMCH पुरातन कट्टड अस नळ्या माड ते मेळची संतोष आमक ओडोड कट्टड आजी काही आम्ही ओडोड 5 स्टार होटला बोन अशी लोक तांका अशी असल जागे वेल्यारी त्यांनी मस्त संतोष पाविला पळेला कसलो विषय असल्यार ते आम्ही संरक्षण करका आता ब्रिटिशांना सोडून गेला लास्टापूर आम्ही कितले तांत गल्ला म्हणून आता चंचंद कट्टड असेल त्याचे संरक्षण करून त्याची ಒಟ್ಟು आम्ही आमगेला कट्टड वैराडका शिवाय त्या पाड कोरनु आता बापसूल करगसून ಅಥವಾ अज्जाल करगसून हांव ताजेर एक इमारत घाल म्हण जाल्या रे हांवें कसने एक व्हड केला म्हण त्या स्मारकाची त्यांनी सोडून गेला चंचन म्हळे आजी आणि तसेले नळ जायत तसेले नेल जायत आणि आमच्यान मेळना आणि दरवटे घर कितले चंद दरवटे घर चंद आशिल्ले ते दरवट्यां कशें म्हळ्यार कसने ते घरा बाग लायल्या व्यार करूक विकून आयल्या लागी मागीर आरती दवरूंक आणि आईल तक्षण ते मस्सकट ताजे सौलभ्य आशिल्लींची ताजी एक चंदे आशिल्ली आता रस्त्यार रुंदीकरण म्हणून सांगून रस्तो कोचायता गेलींची आणि कसं झाला म्हळ्यार खंय खंय घर आशिल्लींची त्या घर आता अनेक विषय कसं म्हळ्यार प्राकृतिक दृष्टिकोनार पळयतना आमकां त्या लॅटरायटा क्रस्ट आमगेले ते काडले कुडले जरवता तस जरवल कुडले आम्ही हंग गलाल खंयची कट्टड आसात ते सुरक्षित म्हणून जायना म्हाका काजी विषय केद नाही एक दुगड दुमान भय मनात खंयचे व्हड कट्टड पळयतना म्हाका खंय मगवत की एकाड पडत की म्हणून वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जेत की म्हणून आपण इतल्याक म्हणाला भयस भय भय आसच्या पुरो ते भय भय जावन वर म्हणून सो तशी त्या केला संरक्षण कोरेत आशिल्ले म्हणून दिसता जाल्यार ते आमगेले अभिवृद्धी म्हणून सांगून घेऊन आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ नाश करून घेतला मस्त नाश करून घेतला आणि तुम्ही सान असताना वर्डीक म्हणजे वतन थंय खाण जेवण परत खंयची टाईप आशिल्ले वय त्या एक आजी काय त्यातन कशी म्हळ्यार एक केळे हलवा कुडको मागीर इतले शेव मागीर ताजे वटू रोलाव मागीर तें पुरा दिला पावा चटणी वय हे पुरा भारी भारी रुची ताजी आजी ताजी जाग्यार नमुन्याचे अलंकारिक वस्तू घेऊन घेऊन नाक दिसता खावचे नाक दिसता आणि पुढे कशी म्हळ्यार वर्डिके म्हणजे गेल्यार हाताराट्या दोन तांडून वरचे चमकून वच्चे सिटी बसार खंय जो दूर असल्यार सिटी बसार वचुका ना ऑटो दोन घेऊन वचुका त्यामुळे भारी अप्रूप आणि घरकडचे यजमान म्हणून काण आसा ताण वचून अक्षत घालचे आजी किंवा राबवून घेऊन मेळ्ळाल्यान वचून अक्षत घालताय ताजे सान्निध्य आता कशी म्हळ्यार वर्डिकेंत कशी म्हळ्यार आमगेले वैदिक पद्धतींतून वधूवर कशी म्हळ्यार साक्षात नारायण लक्ष्मी स्वरूप तांकां पळोवका ते दिवसू रायताय गोड्यार दाखवून देऊन ताका एक दिवस ताका वरेताक गौरव आशिल्लो म्हणून आज कसा गेला म्हळ्यार त्या वरेता विकून काडतात ते वकल्याक निमगिताल करताल ना तसल नमन्या परिस्थिती प्रत्येकला कशी म्हळ्यार गेल्लो सुरवेक पार्किंग मेळ्ळी म्हणून कोपलो मागीर किंवा राबून लेट जाल म्हणून जुरंगलो हे एक शब्द आसा आमी कोंकणी भाशेंत ताजे नंतर क्रिमिनलशी आतां एक पोळ्यार दोन घेवन जेवणा राबलो
ताजी चंदाई गेल्या आजी जाल्यार वर्साक अलंकार चढदला डंबाचार चढदला ओके आणि मंगळूरा सुरवेक रेडिओ केंद्र येले ताजी कसले उडगास ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತಂತೆದ್ನ ಮಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಸಶಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೈ 75 76 तेदना 8 क्लासान तेदना तुर्त परिस्थिती आशिल्ली तेदना तुमकां गोत आसलें म्हणजे मस्त नमुने कटनीट आशिल्लो खंयचेय एक बरोवन वेळार पाठ असले ते वापस 2-3 फाटी परीक्षण करून ताजे नंतरची आमकां वाचन करचे अवकाश म्हाका हुडगास आशिल्ले प्रकार म्हगेलें प्रप्रथम आकाशवाणीचे भाषण न्हय एक गोष्टींत हांव भागवयशिल्लें केन्ना म्हळ्यार 85 ऑक्टोबर 1 तारीखेक स्वयं प्रेरित रक्तदाना विषय ताजे नंतर या विषय हांव भारी संतोषान सांगता तुम्ही पुरा कार्यक्रमाक म्हाका अवकाश दिलेलो आसा कोंकणी कन्नड तुळू कन्नड इंग्लिश अशी पुरा भाशेन एक ना एक रितीर आकाशवाणीर म्हगेले ध्वनी कळना मुद्रण करून जनाक पावयलेलो आसा तशी त्यातने आणि आकाशवाणीन त्यातने एक अनवळपण आशिल्लें कशें एक भाषा शुद्धता आणि बरयतना सम बरोवका 2-3 ट्रायल काण घेवन सो ते एक शिक्षण म्हणून येता ते आमगेले सनपणेर तेदना टीव्ही येवचे पयलीं फुडें आमकां एक व्हड माध्यम आणि आकाशवाणी आयकला साधारण तो खंयचे एक संदर्शनांत वयर पडता म्हळ्यार ती ज्ञान ताका ज्ञान सुज्ञान प्रज्ञान तागेले अंगांत जमयता म्हळ्यार विशयान संशय नाशिल्लो आजी काही आकाशवाणी आयकताले आसाची आज आम्ही बहुतेक कशें म्हळ्यार कार सोडतना आकाशवाणी जाऊ का मंगळूर आकाशवाणी जाऊ का आज विश्व किडनी दिवस तुम्ही मस्त चुटक बरयल्यांची चौपदी बरयल्यांची ताजी बद्दल आम्ही अनेक कार्यक्रम कोरे तुम दिसता तुमगेले साहित्य रचने बद्दल आज त्या संबंधी तुम्ही बरयलेले एक चुटक आज हांव वाजून सांगता तशें जावन 10 तारीख मार्च म्हयनो 22 इसवी हे आज आमगेले कशें म्हळ्यार मुद्रा वाक्य कशें म्हळ्यार ब्रिज द नॉलेज गॅप टू बेटर किडनी केअर म्हणून आमगेले ज्ञानांत कसले कंदक आसल्यार उण्यापण आसल्यार ते भोर न्हू आमी आमगेले शुश्रूषेंतू आरैकेंतू आमी चांग काम म्हळ्यार एक आजी मुद्रा वाक्य ते ಕನ್ನಡನೇ आणि ಕೊಂಕಣಿನೇ ಕೇಳಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕನ್ನಡನ ಸುಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸುಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಅಪೂರ್ಣತೆ ಬೆಳಗೋಣ ವೃಕ್ಕ ರೋಗಿಗಳ ವೃಕ್ಕ म्हळ्यार किडनी आम्ही मूत्रपिंड म्हणून कन्नडान सांगताची वृक्क म्हळ्यार संस्कृत शब्द ते ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯತೆ ವೃಕ್ಕ ವೃಕ म्हळ्यार ತೋಳ म्हळ्यार अर्थ येता वुल्फ म्हळ्यार अर्थ येता ಸೊ ವೃಕ್ಕ ರೋಗಿಗಳ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಭರವಸೆಯ ಹಣತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಿ ಉಪಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಸಮರ್ಪಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದಲೇ ರೋಗಿಗಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಏಂಚಿ ಕೊಂಕಣಿन केलें म्हाका कोंकणी मस्त संतोष या वाचितना सुज्ञानान सार्थकता कितले सलिसात पण कन्नड कितले म्हळ्यार यावाय भास नाही मातृभास नाही म्हणून याव सुन शिकयला भास सुज्ञानान निवारण कोऱ्या तिಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ आशिल्ले अपूर्णता प्रज्वलित कोर्ण आशादीप वृक्क रोगिंगेले संसारांत उज्ज्वलता प्रज्ञाವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುನು ಉಪಚಾರಾಂತು परिपक्वता समर्पक चिकित्सेन चिकित्सार्थील जीवनांतू सार्थकता हांव केन्नाय रोगी म्हणा हांव तांकां चिकित्सार्थी म्हणजे कशी विद्यार्थी येता की तशी चिकित्सार्थी म्हणजे कसं जालें म्हळ्यार आमी हे शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरम औषधम जाह्नवीतो यम वैद्यो नारायण हरी म्हणून आमगेले केला वैद्यांक भ्रांत म्हळ्यार आपण नारायण जाल्लो म्हळ्यार त्या विषय कसो म्हळ्यार शरीर जीवनचक्र सांगता ते कशी म्हळ्यार शरीर जर्जरीत जाता व्याधिग्रस्त जाता मागीर अखेरीक सरता तेन्ना जाह्नवीतोय आनी नारायण त्या दोन्ही पुण्यस्मरण मुख्य म्हणून सांगून तशी चेडवांक नारायण म्हणून नाव घालचे आमी आयकलेलें आसाची हरिकथेंत पुढे दाखोवन अंत्यकालार तागेले अशी पुत्त आपयतना जाल्यार नारायण स्मरण जावो म्हणून आमी नारायण घेवचें जायना आमकां कशी म्हळ्यार कशी अतिथी देवो भव की हांव चिकित्सार्थी देवो भव म्हणून आमगे लागीं चिकित्सा आयल्यांक तांगेल्यान तूं देवाल स्वरूप पळोवन ते हांव सांगिल्लें ते वाणशे वयताले साहेब आणि त्या पातर दवरताले मेस्त्रीन तांगेले आशिल्लें किंचित कर्मयोग आमी पूर्ण प्रमाण हाडू जायना ते व्हड लोक तो तांणी कुली काम केल्यार तांगेले मेळालें शिक्षण व्हड आसा सो हें आमी आमगेल्या जिवनांत हाडलें म्हण जाल्यार एक आमगेलें कामांत एक चंदाय एक बरेपण तांत एक दृढता आणि हे एक तांतू आमकां एक प्रत्येक विशयांत एक यशस्वी मेळटा म्हळ्यार म्हगेले एक दृढ विश्वास सो
इतले आजी हय विश्व किडनी दिवस डॉक्टर लक्ष्मण प्रभू तुमगे ओटो इतले 1 घंटा मैं तो उरलेले आमकां 1 घंटा उरलेले म्हणून कळनी तुमगे उडगासा पोटलींतल्यान मस्त विचार भायर काडलो 60 दशकाचे कार स्ट्रीट महामाया केर यशापुरो तुमगे सनपणेचे उडगासू त्या कालान तू गुरु शिष्याक कितले तुमी ते बाळ मामाल खबर सांगले कितले आतां कोण तितले हे जावन एक शिष्याक एक विद्य प्रदान करता तसली एक काल आशिल्लो फुडलो तो स्ವಂತ ಚಂದಾಪಶಿ चढ पळयता वय चढ पळयता आशिल्ल्याची तसली एक कालाचे एक दर्शन आपा पुनरपी आमी मागशी वचून पळोवचेशी एक अवकाश कोण दिलो मस्त अनर्घ्य विषय आमकां तुमगे उडगासा पोटलींतल्यान मेळ्ळे तुमी हांगता येवन इतले लायकून आमगेले वीक्षकाक हो अनुभव वांटील खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा धन्यवाद नमस्कार नमस्ते